पुर्तुगीजांनी 450 वर्सां गोंयचेर शेक गाजयलो खरो, पूण वतना एक काम बरें केलें आनी तें म्हळ्यार गोंयकारांक पुर्तुगीज पासपोर्ट करपाची मेकळीक दिली, जाका लागून आयज गोंयकार कश्ट करून घर सांबाळटात अशें चर्चिल आलेमावाचें म्हणणें. जर पासपोर्ट करूंक नासले जाल्यार गोंयच्या सरकाराक इतल्या गोंयकारांक नोकऱ्यो दिवपाक जमतले आशिल्ले काय असो प्रश्नूय ह्या वेळार चर्चिलान उप्रासलो. पुर्तुगेजान 450 वर्सां हिंगा रुलींग केलां, वायट केलां बरें केलां लोकां खबर. हांव बरें म्हणा वायटूय म्हणा कळ्ळें. कित्याक हांवें तरी बरें म्हण जाल्यार म्हणल्यार चर्चिलो एकलो बरें म्हण काय म्हण. पुर्तुगेजान एक बरें काम केलें म्हणटा तें सारकें. आपण 450 वर्सां आसलो थंय हिंगा त्याने एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली गोंयकारांक पुर्तुगेज पासपोर्ट करपाक. आज तरी पुर्तुगेज पासपोर्ट करून 50% लोक गोंयचो 50% लोक म्हणजे म्हणटा 50-40% लोक आज आपापल्या घरा बी सांबाळे. नाजाल्यार कितें जातालें समजना गोंयांत इतली आनी गरीब सण जावपाची. आज गव्हर्मेंटाक म्हज्यान मिळून करपाचें ना. गव्हर्मेंटान कितें जॉब दिवपा ते खुशीचो तो जॉब. सो तेका लागून आपल्या पोट बरो हाडपा खातीर एक ऑपॉर्च्युनिटी पुर्तुगेजान दिल्ली आमकां पासपोर्ट करपाक हांव सॅल्यूट करता. आनी हेच ऑपॉर्च्युनिटीचेर आज आमचे गोंयकार भाव आपल्यागे मिनोट करून कश्ट करून ती पुर्तुगेज पासपोर्ट करपाक वता उबो रावन पुर्तुगेज पासपोर्ट करून जे पळय गेल्याय तेमी आपापल्या घरा बी सांबाळे. नाजाल्यार आज कितू लोक गरीब जावपाक गोंयांत. आनी कित्याक लागून पुर्तुगेजान पासपोर्ट केल्ली तुमकां पुर्तुगेज गेलो तें बरें आहा. पूण पुर्तुगेजान एक ऑपॉर्च्युनिटी दवरली तेका आमी सदांच मानूं न्हय. ताणें ऑपॉर्च्युनिटी दवरली आनी तेका लागून आज 50% लोक ते पुर्तुगेज पासपोर्टाचेर पोट भरतात. सरकारान दोट्टी नागरिकत्व मुजरत दिवचे, कारण गोंयकार पुर्तुगालाक फक्त आपले पोट भरपाक गेला, थंय स्थायीक जावपाक न्हय. तशेंच गोंयच्या सगळ्या धर्माच्या लोकांकडेन दोट्टी नागरिकत्व आसा, फक्त क्रिस्तांवां कडेनूच न्हय असो दावो चर्चिलान केला. देखून गोंयकारांक हे दोट्टी नागरिकत्व मेळचें ह्या खातीर आपूण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींक पत्र बरयतलो अशें चर्चिलान ह्या वेळार कळीत केलें. तेका लागून हांव मागतालो आनी हांव एक लेटरूय बरयतलो प्रायम मिनिस्टराक की आमकां तुवें दुआल सिटीजनशीप दीस मेळची. कित्याक कोलंबियाच्या कडेन दुआल सिटीजनशीप आहा. सो ती दुआल सिटीजनशीप कित्याक लागून इंडियान तेंगे पासपोर्ट कार्ड करपा जाय. कित्याक लागून ती इंडियान वचपाक कितें जाता तें कडेन तो काय पुर्तुगाला रावून गेलो ना न्हू. तो पुर्तुगेज पासपोर्ट आहा तो पुर्तुगाला रावून गेला, आपल्याक एक पोट भरपाक गेला. तो तेका लागून तेमी तेंगे इंडियन पासपोर्ट उडयच न्हू. इंडियन पासपोर्ट उडयत जाल्यार तूं तेंका थिंग राव म्हणा हुस्कोता. इंडिया आहलो मनशाक तूं हुस्कोता थिंग राव म्हणून तें पासपोर्ट उडयत जाल्यार तूं तो पासपोर्ट दिवपाक जायना. दुआल दिवपाक जाय. कित्याक हिंगा लोक खंयच्यान पोट भरपाक भायर जाल्यार आमी मानून घेवपाक जाय. कित्याक हिंग सगळ्यां कडेन जॉब दिवपाक जायना न्हू. जॉब मेळना. तूं फॅमिली वयर रावपाक जाय वयता इंडिया पासपोर्ट घे न्हू. थिंग रावपाक गावच न्हय न्हू. थिंग रावपाक गेल्यार दुसरी गजाल. तेका लागून हांवें म्हणा पुर्तुगेज हांव सॅल्यूट करता एक ऑपॉर्च्युनिटी दवरलो आमकां. आनी ती दवरलो म्हूण आज आमी केला 50% जावं हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान भाव जायत जालो गोंय पुर्तुगेज पासपोर्ट आमी कॅथलिका कडेन नाय त्यो सगळे भाव कडेन आहाय. आनी त्यो पासपोर्ट आसलो म्हूण आयज खंयच्या युरोपा बिरोपा खंयच्या वचून लोक आपापल्यागे पोट भरून आपल्या गांवां येता पचो तो थिंग रावना. सो हांव मागता चीफ मिनिस्टराक जावं मोदीको जावं की तुमी तेंगेली इंडियन पासपोर्ट भायर उडोवपा नाका. तूं इंडियन पासपोर्ट भायर उडयता तूं तेका सांगता तूं थिंगो राव म्हणटा चलना न्ही. गौरांग प्रभू मळकणेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.